तुझ्या नावा सौम्या भक्तीला मी समल्या भेटूच्या कंका सांभाळिता दयेन आमका तू फाव करधन्या घेवच्या तुझे दैवी करदा सर्गी मनान आमका तू पोसता उंड्या वायना तुका सोदिता जीविता काळांत दोस करता तुझे दयम कायन पोटयता तुझ्या नावान सौम्या भक्तीन आमी समल्या भेटोच्या कंका सांभाळिता दयेन आमका तू फाव करधन्या घेवच्या तुझे दैवी वरदान. मोगल भावानो भयणीनो तुमकां समेस्तांक ह्या दबाजीक परबेच्या मिसाक मोगाचो स्वागत मागता. भगवन पेद्रू आनी पावलो ह्या महान धर्मदूतांची महान परब आमी आचरण करच्या वखता एका मनाची काळजाची जावन ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटिली जावया. सुमेन केल्ल्या सर्व बरेपणाक अर्गां दिवया. हे संदर्भार अर्गांक देवान आपणाक केल्ल्या उपकारांक अर्गांसून बिस्पटयता. जानेट लोबो मिलार मैमडो तिजेर देव बसोत मागया. आमा समेस्तां बसोत मागया. जे कोण मागतान बसला सुडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसो. मोगाचे न्हू एका कुटुंबाच्या स्पिरितान जेजून घडलेल्या युकरिस्ताच्या संभ्रमा वाटेली जावं ह्या वेदी बवारे आमी संगता जमल्या. आयची दिवस्तुती आमी जेजूक जाणा जावं क्रिस्ता साक्ष जावं आमचे विशयन त्रब्येन जारी करूंक उलो दिता. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत म्हूण पेद्रोन जेजूक वळखून हेरां मुखार जेजूक साक्ष दिल्ले परी आमच्या उतरां करण्या आनी सोम्याक साक्ष जावन जियोंक आमकां देव ताच्या कुरपे बेसवणी बरोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मोगल भाव भयणीनो पेद्रू थंय आसलो भावार्थ आनी पावलो थंय आसली उर्बा आमच्या क्रिस्ती जिवितांत निरंतर आसूं दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सोमेलाची विशेष कृपा मागून घेवया. एक घडी बोर आमी दोळे धांपया. आमी गेल्ल्या पथकाची दूख धरया. नितळ काळ समनाने पवित्र बलिदान भेटूंक आमकां समीन तयार करया. मगडा जेजू पेद्रू गो तुजे थंय अखंड भावार्थ त्या भावार्था खातीर ताणें आपल्या जिव्याचें समर्पण केलें. आमी थोडे फावटी भावार्थांत शेडिल्ले आसां दंडल्ले आसां कश्टान वरायिल्ल्या वेळार आमी आमच्या भावार्थांत पडापड घेतिल्ली आसा. ह्या मुखांत तुका आमी दूख दिलां. पश्चातापून भोगसणे मागून म्हणटा दया दाखय सोमिया आमची काकूळट कर. दया दाखय सोमिया आमची काकूळट कर. मोगळा जेजू पावलोकू सुवार्थ परगट करची वरती उर्बा जंतेलांक ताणें सुवार्थ परगट केली. क्रिस्ता वळखनातल्यांक ताणें सुवार्थ परगट केली. पूण आमी सुवार्थ परगट करूंक भियेल्या कावजेल्या आमी तसली उर्बा दाखोवंक ना. ह्या मुखांतर तुका आमी दूख दिलां सोम्या. पश्चातापून भोगसणे मागून म्हणटा दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर. दया दाखय क्रिस्ता आमची काकूळट कर. मोगळा जेजू पेद्रून आनी पावलोन तुजे स्वता परगट करून जायत्यांक तुजे लागीं हाडलें. आमकांय तुवें तें आपोवणें दिलां. पूण आमी जायत्यांक तुजे लागीं हाडूंक चुकल्या.
आमच्या कोट्या साली वरवीं कोट्या जिविता वरवीं तुज्या नांवा कळंक काडूंक तुका आमी दुखयला. पश्चातापून बक्षणे मगोन म्हणटा दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर. दया दाखय सुमिया आमची काकूळट कर. तकली भगवान देवाची काकूळट आमी जोडून घेवया. सर्व पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. महिमा 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 देवा उंचरगी आणि शांती ताच्या इस्तू सुसारी. सर्वेस्पुर देवा सर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका धन्यवाद तुझ्या तो वैभवा पासून आमी तुका वळखता. सोमिया जेजू ख्रिस्त बापाच्या एकल्या पुता. सोमिया देवा देवाची शिळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्या बसला आमच्या मागणे मानून घे. कित्याक पवित्रज्ञ सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. प्रार्थुया. इकडे बोरदोडे तांपया आमच्या आमच्या घर संगती रेद्यां खातीर मागया. प्रती रितीन दिना म्हणली एकली स्त्री कॅनडांत मोतीच्या ब्रेन ट्युमराच्या पिडेंत ती कुस्तून आसा. तिच्या बऱ्या भलायके पासत विशेष करून संदर्भार मागया. आमच्या फिरगजींतली चली विशेष पिडेक वळख जाल्ली आसा. ती पिडा संपूर्ण गुंड जावंक आनी तिका सोडून फावो जावच्या खातीर विशेष करून ह्या संदर्भार आमी मागया. तशेंच आमचो उपाध्यक्ष डेंग्यू तपांत आस्पत्र्यांत एडमीट जाल्लो आसा. ताच्या बऱ्या भलायके पासून ती विशेष करून संदर्भार मागया. सर आमच्या पिडेस्त भाव भयणी खातीर तशेंच विविध रितीच्या कश्टां उडू जाल्ल्या खातीर परगांवांत असलेल्या खातीर ह्या माध्यम मुखांतर एमिसाचें बलिदान भेटयतात त्या सर्व पिडेस्त प्रायवंत उतर प्रायेच्या आनी असाय परिगतींत असलेल्या सर्व भाव भयणी खातीर आमी मागया. सर्वेस्परा आमच्या भोवमोगाळ सर्व पदवेदारा देवा भगवंत पेद्रू आनी पावलो तुज्या धर्मदूतांची दबाजी परब संभ्रम म्हणून आमी आज संतोशान एकठांय जाल्या. तांच्या मणियरपणा वरवीं पवित्र सभेचे सुरवेक भावार्थाचे देणे तुवें तिका फावो केलें. तांची शिकवण आमी सदां आनी सर्वान पाळूंक तूं समकांग ठाय दी. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळार ते हेरोद्रयान पवित्र सभेच्या थोड्या संद्यांक दोगदूंक सुरू केलें. जुओंच्या भावाचें जाकोबाचें ताणें शिस्त कापयल्लें. ही करणी जुदेवांक मानवली. तें पळोवन पेद्रुकी धरूंक तो फुडें सरलो. हें बेकामीर उंड्याची परबे दिसांनी घडलें. पेद्रूक ताणें दन बंदयेंत घालो आनी ताचो फारो करूंक सोग सिपायांचे 4 पंगड ताणें दवरले. पास परबे उपरांत ताका लोकां हुजीर हाडचो म्हूण हेरोदीन आलोचना केल्ली. पेद्रू बंदयेंत बंदोबस्तेर आसतना ताचे पासत पवित्र सभेचें मागणें कळनासतना देवा हुजीर चडत आशिल्लें. हेरोदीन पेद्रूक लोकां हुजीर हाडचो आशिल्लो त्या दिसाचे आदले राती पेद्रू दोग पारेगारां मदें न्हिदोन आशिल्लो. 2 सांकळींनी ताका बांदून घाल्लो आनी बंदेच्या दारोड्याचीन पारे राखण करनासले. अशें आसता एकाच ताणें ताचे बोगलेक सरस्वराचो एक दूत उबो रावलो आनी तो आसलेलो त्या कुडांत उजवाड फांकलो. त्या दुतान पेद्रूच्या कुसाळ्याक तापडलें आनी ताका जागोवन म्हळें, उठ, बेगीन उठ. तितल्यार ताच्या हाताच्यो सांकळी निकलोवन पडल्यो. तवळ त्या दुतान म्हळें, तुजो कामार बांद, तुजो वणो घाल. पेद्रून तशेंच केलें. उपरांत त्या दुतान परत्यान म्हळें, तुजो शेलो पांगर आनी म्हज्या फाटल्यान ये. आनी पेद्रू ताच्या फाटल्यान गेलो. तरी देवदूतान आपणाक केल्लें तें एक खरी गजल म्हूण तो नेणासलो. आपूण एक दर्शन देखता म्हूण ताणें देखलें. अशें ते पयलो आनीक दुसरो पारो उतरले आनी शाराक पावतले वाटेक तेंकून आसलेल्या लोंकराच्या दारवाटाचीन पावले. तो दारवाटो आपापीस तांकां उक्ते जालो. ते भायर गेले आनी एक गल्ल्यांतल्यान ते उतरलेच तो दूत पेद्रूक सोडून गेलो. तितल्या भितर पेद्रू सेनेनाक आयलो. ताणें म्हळें, आतां हांव खंडीत जाणा. देवान आपल्या दुतांक धाडलो आनी म्हाका हेरोदीच्या हातांतलो आनी जुदेव लोकांन म्हाका गरजे म्हूण येवजिल्ल्या त्या सर्वांतलो ताणें म्हाका सोडयलो. देवाचें उतर. देवाची उडकार. सगळ्या आनवारा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सगळ्या आनवारा आकांतांतलो सर्वेस्परान म्हाका निवारलो. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलो. ताची अर्गां स्तुती कळनासता म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यान संतोश जाय. सगळ्या आनवारा आकांतांतलो सर्वेस्परा म्हाका निवारलो. म्हजे सवे मेळोन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सकळ ताचें नांव वंदिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टां अनवरांतलो
ताणे म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवर आकांतांतलो सर्वेस्परात म्हाका निवारलो. सगळ्या अनवर आकांतांतलो सर्वेस्परात म्हाका निवारलो. सा पावलान तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वचप. प्रितीच्या, हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर पावलां. हांवें वेसो वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें झुजलां. शेवट पर्यान म्हजी दाव हांव धांवलां. म्हजो बवर्थ हांवें सांबाळ्ळा. आतां नितीवंतपणाचो मुकूट म्हाका तयार दवरलेलो आसा. हो मुकूट नितीचो मुनसुबीदार म्हणटात तो सोमीत त्या निमाण्या दिसा म्हाका दितलो. म्हाका मात्र न्हय, ताच्या येण्याक आत्रेगून आसलेल्या सोमेस्तंकी तो दितलो. सोमी म्हजे बगलेनच रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली. देखून हेर जातींच्यांनी कान दिशें म्हजे मरिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली. अशें सिंहाच्या घासांतलो हांव बाचाव जालो. सर्व वायटांतलो आनीकी सोमी म्हाका निवारतलो आनी आपल्या सर्गींच्या राजान शाबीत व्हरून पायतलो. ताका ससनाच्या ससनाक महिमा जावं. आमेन. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पेद्रू वाकडप तूं आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचेना. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू सेजारिया फिलिप्पी नांवाच्या प्रांतांत येवन पाविल्ल्या वेळार जेजून आपल्या सेसा लागीं विचारलें, मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात? ताणी जाप दिली, थोडे तो स्नांदा तर्जुआ म्हणटात, हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो इरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात. तवळ जेजू तांकां विचारी, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, भागी तूं सिमोन योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापे केलें कोणी मनशान न्हय, बगार सगळींच्या म्हज्या बापान. हांव तुका सांगता पेद्रू, तूं म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दरवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात. हांव तुका सर्गींच्या रासाच्यो सावयो दितलो. जें कितें संवसारी तूं आडवरतलोय तें सर्गी आडवरलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें. देवाचें उतर. वाखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज पवित्र सभा
भगवंत पेद्रू आणि पावलोची महाधर्मदूतांची दबाजीक परब आचरण करता. पेद्रू आणि पावलो आमी जणाव हे दोग जण नातले जाल्यार पवित्र सभा विस्तारूंक भोव कश्ट आसती. देखून आज पवित्र सभा ह्या दोगा महान धर्मदूतांक विशेष करून मान करणं ही परब आयताराच्या दिसा संभ्रमता. भगन पेद्रू आणि पावलो हांच्या मनाक रोमांत व्हडली बाजिलिका ही गरज आसा. पेद्रू आणि पावलो हांचे विशांत कांय जाणां जावंक आमी पेसाडलें जाल्यार पेद्रू जेजू सोसीस जेजून ताका गलिलेच्या सरोवरांत मासली पकतना आपयलेलो मनीस. जेजू सांगता 3 वर्सां लागशिल्लो संबंध आसलेलो. जेजू सांगता उलयल्लो, जेजू सांगता आसुल्लो, जेजू सांगता समकल्लो, जेजू सांगता खेळिल्लो, जेजू सांगता मासली धरलेलो, जेजू सांगता मासली केल्लो, जेजू सांगता आसून जायती असर्यां अजापां पळयल्लो पेद्रू. पेद्रू आनी हो पेद्रू सिसां पैकी मलगडो, सिसां पैकी मलगडो. हो पेद्रू शिकोवंक ना, शिकप ताका नातलें, पूण देवान दिल्या अपरिमीत अनुभवाचें देणें ताचें तें आसलें आनी देवान दिलो अपरिमीत भावार्थ ताका आसलो. भावार्थ अब्राहम बरी भावार्थ ताका आसलो. पेद्रू इल्लोसो आमसोरी मनीस, आमसोरी जापी दिवं की तो इल्लोसो आमसोरी. पेद्रू जोनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय मो म्हणल्या वेळार वय सोम्या हांव तुजो मोग करता. पेद्रू जोनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय, वय 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 हांव तुजो मोग करता. पेद्रू जोनाच्या पुता तूं म्हजो मोग करताय मो, वय 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 हांव तुजो मोग करता. पळया 2-3 फावटी सवाल विचारल्यार जेजू कित्याक परत परत तेंचो सवाल विचारता म्हणून चिंतूंक सोंगना पेद्रू. न्ही गलिले सरोवरांत फांत्या बारार जेजू उदका वयल्यान सोलोवन येता आसतना न्ही सोलोवन येता आसतना ते मेल्ले म्हूण भियेले. तो बोल जेजू म्हणलो हलो हलो हांव मेल्लें न्ही, हांव जेजू. आनी पेद्रू चिंतिनासतना म्हणलो तूं वय जाल्यार म्हाका उदका वयर येवंक फरमाय, ये म्हणलो. आनी पेद्रू डबाक उडलो उदकान बुडोवना. कुशेन नासोन जेजू लागीं गेलो. जेजू आनी पयस आसा, फाटीं पळयलें सीसी पयशात. हेणें लारां बऱ्यान येते आसात. उपरांत चिंता म्हाका आपयल्लें कोणें? जेजून गी मेल्ल्यान दुबावलो. पळया दुबावलो, भियेलो आकांतलो बुडोंक लागलो न्ही गे. जेजू म्हणलो मनशा पुतान कश्ट सोसूं जाय, दगदणी सोंसी जाय, मर जाय, तिसऱ्या दिसा जिवन तुटत जाय. ना 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 तुका तें बिलकुल घडना जावं. म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या, म्हजे सरशिलो पयसर सैताना म्हणे जेजून ताका. वय गे जेजूक धरूंक आयले, खैद करूंक आयले न्ही गे. पेद्रून फाटी मुगार पळोवना, हे आसले ते 1 जण. फाटी मुगार पळोवना, तालवार काडली, खान मारून सोडली, खानच कापलो. वय गे जेजून बरें काम केलें. कितें? पेद्रू तुजी तलवार पोत्यान घाल, नातल्या पुरो तुमकां खतरनाक मारता. देखून ताणें कान परतून फाटी लायलो जेजून. कित्याक पेद्रू माणसाचें आसलें, सुवार्ता परगट जायची आसली. पेद्रू फाटी मुखार पळयना. कळ्ळें गे. जिवंत जाल्या उपरांत जेजू वो गलिल्या सरोवराक गेलो मासली धरूंक. एका तरणाट्याक सांगलें जाळ दोनीच्या उजव्या उगले उडय. मासली मेळ्ळी. आनी उपरांत जेजूक पेद्रूक जेजू म्हूण कळ्ळें. धांवून आयलो, पांयां पडलो, म्हजे सरशिलो पयसर सोम्या, हांव एक पातकी मनीस. उपरांत कळ्ळें ताका तो पातकी म्हणून. वय गे
जेजू म्हणालो आयच्या दिसा तुम्ही म्हाका सक्कड फळ जावन दिल्यात, साणून जावन दिल्यात, सक्कडी म्हाका साणून जावन दिल्यात, म्हाका एक सुरो करतल्यात आनी राती हांव कश्टतलो. आनी पेद्रू म्हणालो पळया, पेद्रू जाप दिवं नंबर 1 स्पोक्स पर्सन, कोणें सोडल्यार हांव बिलकुल सोडिसोना, हांव तुका बिलकुल सांडिसोना. पेद्रू आज कोंब्यान सत घालचे आदीं म्हणजे 15 वरां पयले तूं म्हाका 3 पटीने करतलो. हां आनी पेद्रून तशेंच केलें न्ही गी. हां पळया, जिवाच्या बियान देवाळाच्या नांवार सपूत घाल म्हळ्यार हांव त्या मनशाक वळखत ना. तितलो तिरस्कार, तितलें ताणें जेजूक सांडलें. पळया, पूण जाल्यार पेद्रूचें मन आयकूंक ना. पश्चात्ताप पावलो मेल्यार जेजू खातीर म्हणून फाटीं आयलो जेजू लागीं, मोक्षाने मागीं लागलो. दॅट इज पेद्रू. वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून जेजून 12 जाणां शिसां पैकी पेद्रूक पयलो स्थान दिलो. कित्याक म्हळ्यार जेजूक बरें कळीत आसलें, ओ पेद्रू तो कडप पात्रूस न्ही, पेत्रूस म्हळ्यार हां कडप फातर. पेद्रू तूं कडप, तो कडप म्हण जेजू कळीत आसलें. देखून तो म्हणालो आयच्या दिसा अत्यंत ह्या खडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो. धर्मसभा पळया, पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, देखून पेद्रूक जेजून बरें तरबेत केलें न्ही गे. सगळ्यांक पेद्रून आपूण व्हरूं ना, पेद्रूक सगळ्यांनी शिसांक जेजून आपूण व्हरूं ना. थाबर पर्वतार रूपांत जातना कोण आसलें? पेद्रू आसलो न्ही गे. लाजाराक जीव करतना कोण आसलो? पेद्रू आसलो. वय गे. हां, पेद्रू हर एका सुवातेर आसलो. पेद्रू नातिल्ली सुवात ना, सगळ्या सुवातेर पेद्रू आसलो. ह्या पेद्रूक जेजून असलीं दर्शनां, असली माहीत, असली समजणी दिवन इतलो तरबेत केल्लो की ताका पेन्न धरूंक गुतून नासलें, बरोवंक गुतून नासलें जाल्यार सगळें मोतीन दवरची आनी तोंडांत उसारची सकत ताका आसली. देखून पेद्रू बरो प्रसंगदार. हां, पेद्रू मुखार पौलुसो प्रसंगदार कांय न्ही. पेद्रू मुखार पौलुसो प्रसंग कांय न्ही. देखून पेद्रून पौलून म्हणलें आसा, हांव व्हडलो प्रसंगदार न्ही जावंक पुरो, पूण सोम्याची जाणवाई ती म्हजे थंय भरपूर मापान आसा. पौलुशान मागीर पळया आमी. देखून पेद्रू पळया मस्त तरबेज जालो जेजू जिवंत जाल्ली खबर मेळ्ळी म्हणटा आसतना जुवांव आसलो. जुवांव आनी पेद्रू दोगी आसले. जुवांव तरणाटो मनीस, आनी पेद्रू उतरप्राय पावलो. दोगी धांवले. कोण पावले पोंडा लागीं? हां, कोण पावले? अय्यप्पा देवा, दोगी पावले गे. जुवांव पयलें पावलो. समाधी उक्ती आसली. जुवांव भितर रिगलोय. कित्याक जालें कोण? तो भियेलो. भितर गेल्यार गोंगो कायत जाल्यार, मेल्लें कायत जाल्यार भियेलो. तो भितर वचूंक ना, भायर रावलो. कोण येता पर्यंत? हां, पेद्रू बाबू उच्चून येताना वेळ जालो आनी पेद्रू रावलोय भायर. डायरेक्ट भितर सुय्या पोंडा भितर. ताच्या फाटल्यान वो गेलो. पळया, धैर पेद्रू थंय धैर आसलें. धैर म्हळ्यार अनुभवाचें धैर. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणी, अनुभवाचें धैर. देखून तो पळया पेंतेकोस्ता दिसा देवळांत तो भायर येता आसतना भियोना उलयलो. तो शास्त्री फरिजांक खंडन करून उलयलो आनी म्हळें तुमीच ताका कुर्सार मारलो, तुमीच. तसलें धैर पेद्रूक आसलें. देखून 12 जाणां शिसां पैकी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू बरी मोरचें भाग कोणाक फावो जालें? पेद्रूक. देखून जेजून म्हणलें पेद्रू, तूं तरणाटो आसतना खंय जाय थंय वेतालोय. तूं तरणाटो आसतना जाय वेल्ले बरी तुज्या पेंगटां बांदतालोय, सोडयतालोय. पूण तूं म्हातारो जातना तुजे हात विस्तान दवरतले आनी दुसरोच तुज्या पेंगटाक बांदतलो. म्हळ्यार खंयच्या रितीचें मरण तो मरतलो म्हणून जेजून पयलें सांगलें. जेजू बरी ताकाय खुर्सार किळायलो पेद्रू. पूण तो म्हणलो, म्हजो सोमी देव तो रचणार आनी हांव रचना. हांव ताचे बरी मरोंक लायक न्ही. देखून तुमी म्हजो कुरीस उडायसय, म्हजे पांय वयर करीसय, म्हजी तकली सकयल करीसय. तें घालतेपण पेद्रूचें. दॅट इज द सिंप्लिसिटी ऑफ पीटर. देखून जेजून आज सवाल केलें, कोण म्हाका कोण म्हूण म्हणटात? म्हाका कोण म्हणटात? तूं एलिया, तूं जेरेमाया, तूं
तूं जुआंव बावतीस तूं प्रवाद्या पैकी एकलो. तूं पूण सगळ्यांक विचारता जेजू 12 जाणां तुमी कोण म्हूण म्हणटात म्हाका. पळया जेजूच्या असर्यांचो अनुभव केल्लो, जेजूच्या शिकवण्याचो अनुभव केल्लो, जेजूच्या उतरांची घोटसाण सागरलो, जेजूच्या उतरांची घोटसाण सागरलो पेद्रू म्हणटा तूं जावन आसाय क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. हें कोणें उगडापे केलें? हें उगडापे केलें कोणें? पवित्र आत्म्यान म्हणटा देवाचें उतर. पळय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी एक बगे ताका आमी पळयलें जाल्यार कोण तो? हां आज एक पेद्रू आनी एक कोण? हां पावलो. पावलो जल्मांत जुदेव, खट्ट जुदेव, एक मतांधी. कळ्ळें गी? जुदेव धर्मा भायर दुसरो धर्म ना, इस्रायलाच्या देवा भायर दुसरो देव ना असलें शिकून ताची. बरो जाणतो मनीस, बरें शिकलेलो मनीस, बरो शांत बारी हुशार. कळ्ळें? क्रिस्त जुदेवाच्या धर्म रक्षणा खातीर तो वावुरतलो. जुदेव धर्माच्या रक्षणा खातीर, जुदेव धर्माच्या संरक्षणा खातीर वावुरतलो मनीस. आनी ह्या धर्मा विरोध कोणी उलयता तसल्यांक मरणाची शिक्षा दितलो एक कडक झुजारी. क्रिस्ताच्या पाटलावदारांक एक कांठो कशें मरणाचें भें कशें आसुल्लो सावलो. सावलाचें नांव काडटा आसतना धर्मदूत त्या गांवा वचोंक भियेतले. पळया भियेतले. पवित्र सभेचो पयलो मार्तीर सान स्तेफानाक फातरावन जीविशी मारतना ताच्या मरणाक सावलोन दसखत केली, साक्ष जालो. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, असल्या कठोर मनशाक, अशा भिरंकूळ एका कुनिगाराक जेजू कित्याक विंचता? तसो धर्मदूत जावन कित्याक विंचता? हां एका भाग्यवंताक ताणें विंचूना, एका साद्या मनशाक विंचूना, एका जाणट्या प्रोफेसराक ताणें विंचूना, एका कुनिगाराक, एक कठोर भिरांतीच्या मनशाक ताणें तसो धर्मदूत जावन विंचलें. सावल दमस्काच्या वाटेर क्रिस्तांवांक दूख दूख म्हणून येता आसतना जिवंत जेजू दिश्टीक पडलो आनी म्हणलो, सावला सावला कित्याक तूं म्हाका दग दिताय? पळया हें उतर ताच्या कानांत, ताच्या मोतींत, काळजांत रोमोन गेलें. ते उतराच्यो बालयो ताच्या काळजांत तोपल्यो. आनी अशें कोण तूं म्हणून हांव जावन आसा जेजू क्रिस्त, जेजू नजरेन. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, ताचे ती आसली ती मतांधपणाची कवळां, ती रागाची कवळां, ती जिद्दाची कवळां, अहंकाराची कवळां सगळीं निकळून पडली. पळया त्या संगतीन तो अंधकारांत बुडलो, अंधकारांत काळोखांत बुडलो. पळया उपरांत बळेपणाचें, दिनपणाचें, सोम्याच्या उजवाडाचें, प्रकाशाची किरणां ताचेर फांकली. नवी दिश्ट ताका आयली आनी ह्या नव्या दिश्टींत तो क्रिस्ताक मात्र पळयता आनी क्रिस्ताक स्वता परगट करूंक फुडें सरता. आनी तो म्हणटा, जर हांव क्रिस्ताक परगट करिना जाल्यार हांव एक निर्भागी. पण म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, संपूर्ण टोटल चेंज अबावट टर्न म्हणटात तशें. जर तर हांव क्रिस्ताक परगट करिना जाल्यार हांव निर्भागी. हांव जियेता जाल्यार सोम्या खातीर, हांव मरता जाल्यार सोम्या खातीर. पळया म्हणजे अस्खतकायेंत म्हाका बोळ दितलो सोमी. जेन्ना सोमी म्हजे पक्षेक आसा, म्हज्या विरोध रावतलो कोण आसा? पण आतांची उतरां म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, धैर्यादीक उतरां, प्रेरणान बरलेलीं उतरां देखून पळया तो कितलीं पत्रां बरयता. रोमागरांक, कुरिंदगारांक, एफेसगारांक, गलातगारांक, न्ही तिमोथेक, तिताक कितलीं पत्रां बरयता तो. पळया खुद्द हातांनी बरयता तो. पेद्रूक बरोवंक गुतनातलें, पूण पेद्रून 2 पत्रां बरयल्यांत वय गे. हां पेद्रू ताणें मार्कोची, मार्को आसा सुवार्थेकार, ताची कुमोक मागोवन ताणें बरयलेली पत्रां ती. म्हणजे मोगाच्या भाव भयणीनो, हांगासर
पावलो पळया तो जुदेवा कडसून गेलो सोम्याक व्हरून गेलो सोम्याक व्हरून अळे ओ सोमी देवाचो पूत इस्रायलाच्या देवाचो पूत सोमी हाका तुमी मानवा हाका तुमी तुमचो करून घेया आनी सुदेव आयकूंक नात देखून तो कितें गेलें सोम्याक व्हरून जेंतिला लागीं गेलो जेंतिलांक म्हळ्यार जुदेव न्हय आसले लोकांक गेलो आनी ताणें थंयसर सुवार्ता परगट केली जुदेवा भायर वचून कोरिंतांत गालात खोलसेंत आनी इतर सुवातेनी मिसांवांच्या 5 पयणांक करून ताणें सुवार्ता परगट केली रोमाक गेलो तो रोमाक पळया ताची आशा आशिल्ली म्हाका रोमाक वचूंक जाय रोमांत हांवें मरत जाय आनी म्हज्या रक्तांत सगळ्या युरोपांत धर्म प्रचार जायजे म्हणली ताची आशा आशिल्ली पेद्रोची पावलोची पेद्रो की रोमान जिशी मारलें पावलो की रोमांतस ती विशी मारलें आनी तो दोगांचे रक्ताचो परिणाम जावन आज विशाल वडारुका म्हणल्या हे पवित्र सभा वाडल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या दोगां महान संतांच्या रक्ताच्या आदारान देखून हाच्या दुसऱ्या वचपान पावलो म्हणटा हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे खातीर त्या स्थितीक पावलां बंदेंत आसा तो सिस्कापचे दीस लागीं येते आसात आनी तो म्हणटा आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीक हांव पावलां हांवें वेसो वेळ लागीं पावला म्हजें झूज हांव बऱ्यान झुजलां म्हजी धांव म्हजी मिसांवाची धांव हांव बऱ्यान धांवलां शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव धांवलां ह्या धांवण्या वेळार जायते मार केल्यात धांवण्या वेळार उदकान बुडलां थारून फुटलां विविध खरगां आयल्यान लोकांनी सांडला तिरस्कार केला जायते कश्ट सोंसल्यात सोम्या खातीर आतां नितीवंतपणाचो मुखवटो म्हाका तयार दवरलेलो आसा म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळो नितीवंतपणाचो मुन्सिबीदार तो सोमी म्हाका निमाणे दिसा म्हाका तो मुखवटो दितलो पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो कितल्या अपुरबायचीं उतरां पावलोचीं कसो आसलो मनीस कसो जालो पळया हे अस्कत मनशांतय देव कितलीं महत् कार्यां करता पळया आज ह्या पेद्रोची आनी पावलोची महापरब आमी आचरण करतना म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी अस्कत पेद्रो अस्कत न्ही गे अस्कत गोंय की न्ही पेद्रो अस्कत आशिकपी मनीस पावलोय अस्कत एक पातकी मनीस गुन्हेगार पूण ह्या दोगांकी जेजून विसोन पवित्र सभेचे बळवंत खांबे केले पिल्लर केले खांबे केले आनी अख्ख्या पवित्र सभा ह्या 2 महान धर्मदूतांक वयर बांदून हाडल्या जाल्यार पळया आज त्याच पवित्र सभेचो आव्हान तूं सांदो हांव अस्कत हांव उण्यापणान बरलेलो हांव हे पातकी तुमी अस्कत तुमी उण्यापणान बरलेले तुमी पातकी म्हणून आमी मानून घेवंक जाय हांव व्हडलें शिकोवना जावंक पुरो हांव घरा कुजनांत काम करता वा हांव तोटांत काम करता भटांत काम करता पूण हांव कितेंय आसूं शिको ना शिको हांव पदवी आसूं ना पदवी आसूं हांव तालेंतांनी बरलेलो ना आसूं पूण सोम्याक परगट करूंक म्हण म्हाका सोम्यान अभिषेक्त केला देखून आज ह्या पेद्रो आनी पावलोच्या महापर्बे वेळार आमकां पवित्र सभा देवाचें उतर कितें संदेश दिता कशें पेद्रोन आनी पावलोन सोम्या खातीर जीव दिलो सोम्याची सुवार्ता आख्ख्या संवसाराक परगट केली जेंतिलांक परगट केली तशें म्हाका आनी तुका सोम्याची सुवार्ता परगट करच्याक आज विसलां हांवें म्हणूंक जायना हांव पेद्रो न्ही हांवें म्हणूंक जायना हांव पावलो न्ही हांवें म्हणूंक जायना हांव शिकोवना हांवें म्हणूंक जायना म्हजे थंय देणी नात ना पवित्र आत्म्याच्या बळान हांव कितेंय आसूं सोम्या खातीर कितेंय करूंक शकता म्हणलो भावार्थ म्हजें तें आसूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमी प्रयत्न करूंक जाय नामकां वास्ते नांवा खातीर मात्र क्रिस्तांव जाल्यार पावना आयताराचे मिसाक येवन सेरमांव आयकोन घरा वचोन रांदून जेवल्यार पावना सोम्या खातीर कांय तरी इल्लीसो भावार्थ परगट करची देणी म्हजी ती रुता करूंक जाय सगळ्या तुज्या संवसारी जिवितांत तूं जल्मोन मरा पर्यंत एकल्याक मुणी जर तर तुवें क्रिस्ताची वळख नातलेल्या क्रिस्ताची वळख नातलेल्या एकल्याक मुणी तुवें जर तर क्रिस्ताची वळख दिवन क्रिस्ताच्या मेळणेंत तुवें हाडलां जाल्यार तुजें संवसारी जिवीत क्रिस्तांवपणाचें सार्थक जालें
ना जाल्यार तूं आनी हांव नामके वास्ते मात्र क्रिस्तांव म्हणलें विसरूंक नजो. जेजू म्हणटा नामके वास्ते क्रिस्तांव जावचे न्ही, बगर तुज्या सगळ्या जिवितांत एकल्याक म्हणी क्रिस्ताची वळख नातलेल्या एकल्याक म्हणी क्रिस्ताची वळख दिवन क्रिस्ताच्या मेळीन धाडसो वावर तुवें करूंक जाय. तवळ मात्र पेद्रूच्या आनी पावलोच्या रक्ताक कांय तरी तुवें तुजी काणीक भेटयतलोय म्हणलें सत आयच्या दिसा पवित्र सभा आमकां दिता. असली चिंता मोतीन दवरनो म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो आमी दोळे धांपया. पेद्रू आनी पावलो सोम्या खातीर ते जियेले, सोम्या खातीर ते मेले. आमकांय ते प्रेरण दितात, आमचेय ते प्रेरण जावन आसात. संवसारी जिवितांत क्रिस्ता वळख नातल्या परसांक क्रिस्ताची खरी वळख दिवचे दिशेन कांय इल्लीशी मेटां घडोवंक तसो समी जेजू क्रिस्त पावलोच्या आनी पेद्रूच्या रक्ताच्या बळान आमकां प्रेरण दिवूं दी, कृपेन बरोवन दी म्हूण मागया. आमेन. रविया तरी एका देवाते आसूल आमचो बावर तूं साऱ्या सगळी सांगता एकाच देवाक सत मानता सर्वद्वेदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीसो दिसत्या ना दिसत्या सर्वस्त सोरसनार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता देवा सगलो स्पुतो सर्गळादी बापातान जल्मला देवातान देवूच वाडातान उजवाड खऱ्या देवातान बसल्लो करू दी तो देवातान जल्मला ताका सोंग ना बापाच्या सई बसो ताच्या वरवीं सर्वस्तू केल्या आम्हा मनशां बसोत आनी आमच्या सोडवण्या बसोत सर्गांत तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं अवकारमयाची उदरी ताणी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसोत पोन्स पिलाता काल ताका कुर्सार मारलो ताणी क्रिस्त मरण सोंसले आनी ताका केपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मरसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्रत्म्या सत मानता ईश्वरानी जीव दतार तो बापानी पुता तो निपसला बापानी पुता बराबर ताका समसरको नमस्कार आनी महिमा हो प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदूतां वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता पत्क्याच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवंतपणाक आनी सस्ताच्या जिविताक विस्वासू रावता. आमेन. ह्याच विस्वासान आनी बाबार्थान आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गीच्या त्रिएक देवाच्या पांयां तळा आमी समर्पण दिवया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांचे समर्पित जिणेन तुका चड आनी चड जाणां जावन तुजी काकलूत तांचे ताब्यान आसच्या लोकांक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी तांचे ताब्यान आसच्या लोकांची मोगान सेवा करूंक आनी माया मोगान सतानितीन बरयल्ले देवाचे राज आमच्या राष्ट्रान स्थापीत करूंक तांकां उजवाड दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आधुनीक संवसारान क्रिस्तांवांचे जिवीत पंतावानेचे जाल्ले ह्या दिसांनी सर्व क्रिस्तांवांनी जेजू क्रिस्ताक चड आनी चड गुंडायेन जाणां जावन ताका अनुभव करूंक जिवीत क्रिस्ताक साक्ष जावं कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. लायिकांचो आयता संभ्रमच्या ह्या दिसा सांगाता समकोवची पवित्र सभा म्हणलें समजोवन याजकांनी आनी धार्मिकांनी लायिकांक चडीत उत्तेजन दिवंक तशेंच लायिकांनी तांची जबाबदारी समजोवन धार्मीक संगता हाताक हात दिवन बरवशाची यात्रिका जावन फुडें समकोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. आधुनीक संवसाराच्या जिविताच्या शैलेक वळख जावन आत्मीक जिविताक चडीत म्हत्व दिनासतना जियोच्या सर्वांक प्रत्येक जावन युवा जाणांक तांचे जिणये पळयणार देवाची गरज समजोवन चडीत देवाक लागीं सरूंक मतीक उजवाड दी म्हूण मागता. बापा आमची मागणी आयक. इकडी परतोडी तांबी आमच्या खासगी गरजां खातीर मागया जे कोण मागतान बसलो उडास काडया तांचे बसून मागया. आज पवित्र सभा विस्तारून आसा जायते विरोधपण आसा विरोधपणान ती सम्याची वळख जायत्या लोकांक दिवचें काम जायते मिशनरी करून आसात. परगांवांत आमचेच गांवचे जायते याजक धर्म भयणी परगांवांतल्या गांवांनी मिसावट्यांनी वावरून आसात. तांकांय सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपाळ बेसांव हो जायशें मागया. क्रिस्ताक वळखनांत तांचे बसोती आमी मागया. क्रिस्ताची कळी वळख मनशा कुळाच्या सगळे जिवितांत भाऊ जावं दी म्हूण मागया.
सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा तुझे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन स्वीकार करी. संवसारी जिविताच्या पैणार आमी आसा पेद्रून आनी पावलून तुका खरी साक्ष दिली आनी सर्व जनांगांक तुका परगट केलो. ते समापान तुकाय आमी सर्व जनांगां परगट करूंक जाय अशी कृपे दिनी आमचें तें रुता खर म्हण आमी मागता. हे आमी मागता तुज्या पवित्र नांवान जो जियेत आनी राजवडसलयता ससनाच्या ससना. भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता वास तुका. देणे उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता वास तुका. सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकांच तुका. सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां. सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा भेटयता आमकांच तुका. सर्वेस्परा देण्या दातारा दयेन ओपून घे आमकां. देणे उंड्या वायनाचे भेटयता बापा तुका जिणे किरकोळ हे आमचे ओपून दिता वास तुका. सर्वेस्परा दया सागरा भेटयता वरदान तुका. सर्वेस्परा दैविक पापुरा क्रिस्तात एकटाया. सर्वेस्परा दया सागरा भेटयता वरदान तुका. सर्वेस्परा दैविक पापुरा क्रिस्तात एकटाया. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजे न्ही तुमच्या हातांतलें पवित्र बलिदान सत्पद वेदा देवपा मानता तसलें जावं म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या भोव मोगाळ बापा आमी तुका भेटोवंक हडल्यान 3 दानां बराबर भगवंत धर्मदूता पेद्रोची आनी पावलोची खतखतीत विनवणी तुजे मुखार पावोवं. तेचे वरवीं खरे भक्तीन मोगाना आनी काळजाच्या एकवटांनी भेटोवणी करून तुका मानतात तसली जावंक आमकां फोव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व कणी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो.
संतोष बरेत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुझ्या महादंडुतांक वंदितांव आमी. पेद्रोन बाबा तू सारलो सगळ्या वथी, पावलून त्यास बाबार्थाची आमकां दिली समजोणी. पेद्रोन इस्रायलाच्या विश्वासी इडांतली घडलेली पवित्र सभा चलयली आनी सरयली. पावलून तुजो ताळो पर्जांक आयकोसो केलो आनी सगळ्या लोकांक शास्त्री आनी गुरू तो जाल्लो. वेगवेगळे तरेन आपापल्या आपोवण्या बरी क्रिस्ती कुटुंबांत तांणी राष्ट्रांक एकवटायली. शेकीन त्या बाबार्थाक रक्तान साक्ष दिली तांणी आनी विश्वासी साकरांचे इनाम जोडलें दोगांयनी. ह्या खातीर संवसार सगळो उल्हासता आनी संतोषान तांची किर्ती गाजयता. आनी दुतां भक्तां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता. Povit, 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 Dulvarasu, Servis petu, Sergani संसार भरला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नामे येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय जय. पवित्र घडी आमी संभ्रमता भाव भयणीनो. उंडानी वाय नसले जेजूचे मासरे गजान बदलची पवित्र आत्म्याची पवित्र घडी कितें मागता हांव खंडीत आमी घेता भक्तीन ह्या रितीन वांटेली जावया. समयाची बेसामां जोडया. बापा करोस तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूडो आनी रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याचे सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेसपरी जेवण जात आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याचे सांग दिली आनी म्हणें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेत, ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यांनी सासणी कराराचें रगत पदकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबट तसो गुट परगटुया. जेजू जीवन जाला, जेजू बाबा जेजूच्या मरणासोनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी उच्चिवीत सोडून आनी सोडूची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार गासवतले आमी समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारांत विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. लिओ सौदो आमचो बापा सेबा, पिटर पौल आमचे गुवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकोळट करे. तांकां तुजी इस्तगती नंतरलेल्या समेस्तांक तुजे परजोडीत मुखार मळपणूक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माया संगती तिसपती भाग्यवान वचूचे भाग्यवान धर्मदूता भगवान पेद्रो आनी पावलो आनी सर्व काळी तुका मारवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवती तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
बघेवन पेद्रू आणि पौलूच्या मजतीन तांचे बरी सामची मिसांव यथार्थपणी करूंक जायची कृपे दिनी मागून सुमेन सिगलेले मागणे सांगत मागे आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं तुझे राज कयूं तुझे खुशी सर्गर जाता तशी संवसारान जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आजम गांधी आनी आमी आमचे सुकलेले आमचिता श्यामची पदकां बगोस नेमकां ताळणे पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले पिडेशड्यांतले आमकां निवार दैकुणे जिवितां समाधान संतोष आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशानत रेखतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाठाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हणी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिने एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं माया मोग सुगुर्तू जावं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी म्हणजे मी गेली हां पळया ही जावन आसा जिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्तांच्या मोगान बरो मनीस जावन ह्या संवसारी आयिल्ली पेद्रूक आनी पौलूक प्रेरीत केल्ली सुवार्ता परगट करूंक लायलेली हेच पौलूची आनी पेद्रूची देख घेवन आमी सुवार्ता जिवंक आनी परगट करूंक उलो दितात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर आमचे भाग म्हाका फवना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कुड रगत म्हाका ससनाच्या जिवितां सांबाळूं आमेन मगळ बाबडीनो कुमगार आमी जिबेर मात्र सेवसो प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भोवमोगाळ बापा तुझ्या पवित्र सभेच्या एकवटान आमच्या गवळ्या बराबर जेजूच्या बलिदानांत आमी वांटो घेतला आनी ताची कूड आनी रगत आमी सेवल्या ह्या संस्काराचे गठायन आनी बागेवन पेद्रूचे आनी पौलूचे विनवणेन सदां तुज्या पवित्र सभेचो एकवट सांबाळूं आनी तुवें विसलेल्या गवळ्या काल तुका विश्वासी रावूंक आमी आतां भास दिता ही भास पाळूंक तुजी कृपा आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून ह्या जिवंत क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता मुगळ भाव भयणीनो तुमकां समेजता भगिन पेद्रू आनी पौलूच्या परबेचे तुमकां शुभाशय पडयता आनी बरें फेस्त मागता भक्तीन मिसान वाडयली जाल्यार तुमकां समेजतांक अभिनंदन देव बरें करूं बरें गायन केलें गायन मंडळीच्या सन्यांक तशेंच वजंद्र कडेल्याक
एरिक तुका एकाळ जाता देव बरें करूं वाड्यांत रांदच्या वावरांत आसुल्ली धांवन आयलाय तुका अभिनंदन तशेंच हांगासर आसले स्मेस्तां काळ जाता देव बरें करूं म्हणटा आनी दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनल तसोय हांगासर आसा अनुपम तुका काळ जाता देव बरें करूं समेस्तां माध्यम मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयतात तुमकां एक काळ जावन देव बरें करूं म्हणटा आमी तुमच्या खातीर मागता तुमी आमच्या खातीर मागा तुमकां समेस्तां देव बरें करूं निमाणें गीत आतां आमी गावचें Sitau tuka moriye, varnitau tuka raniye, sitau varnitau moriye, sadas tujhe naam, mogada vai tu saunasa, sadas amchi जगत कष्टवारा सांभाळ होता पात्यांग सर्गांव वाढकयता हसितांव दुख मोरिये वर्णितांव दुख रानिये हसितांव वर्णिता मोरिये सदा तुझे नाम मोगाळ पुता सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दिव आमकां नमान बाळोक जेजू आशीर्वाद दी रोजारी सैबिनी सगळी संगता बगीन गुरुचे कृपेन इरो आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन मोगाचे न्हू रोजारमायेची फिरगस तशेंच बाळू जेजूचे पुनशेत अलंकार फादर मेलविना तावन तुमकां प्रणाम अलंकार फिरगस भोव पुरातन फिरगस तशेंच ह्या फिरगेचें आसचें बाळू जेजूचें पुनशेत ह्या बोंदणीच्या परिसरांत अति मोगाचें आनी अभिमानाचें ह्या पुनशेतांत जायतीं असर्या विस्मितां घडतात जायत्यो भक्तीक ह्या पुनतळाक हांगासर येता बाळू जेजूच्या पांयांतळा आपली मागणी उबारता आनी जायतें बरेंपण आपणायता ह्या संदर्भार हांगासर हर एक शुक्रारा दिसा सकाळीं 6:30 वरांक मीस उपरांत नवेन 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान उपरांत नवेन भक्तिकांक जेवण पिडेस्तां खातीर विशेश मागणें भलायकेचें सुटकेची मागणें आनी विशेश करून हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांक प्रतिरितीन कावन्सिलिंगाची मांडावळ इत्यादी सर्व हांगासर आसून हें पुनतळ सर्वांक एका भलायकेचें आनी एका सुटकेचें पुनतळ जावन हांगासर आपलो वावर दिवन आसा हे संदर्भार तुमी वर्तमानान ह्या पुनतळाक येया भेट दिया आनी बाळू जेजूची भरपूर आशिर्वादां जोडा ह्या पुनतळाच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी संतोशान स्विकार करता कंडे जावन उदार मनान कुमक करूं की आमी तुमकां आपोवणें दिता तुमच्या उदार मनाचें दान हांगासर कणसिल्ल्या ह्या नंबराक फोन करून तुमी आमकां धाडून दिवयेत तुमकां सर्वांक स्वागत.